नमस्कारू चवथेली चक्कूल म्हळ्यार गणपत देवा भारी प्रीती. आज गोवां पिठाची चक्कूल कशी करची म्हण दिडीर करूयेत. गोवां पीठ आनी उडदा दाळी, लोणी, मीठ आनी तीळ नातल्या जीर घालयेत. सुरवे एक दाटू कायली पुडको दवरच्यो आनी तातूंत उडदा दाळ घालून लो मिडियम फ्लेमार भाजूचे. साधारण एक 10-12 निमिष चित्ता आख्खे गोल्डन रेड कलर येवताय भाजून घेवकाय आनी उदकांत धुवन घेवचे आनी 1 घंटो तिंबोवचे तरी आमी उडदा पीठ वाटल्या वरी मिक्सरान घालून गुडगुडान थोडे उद्दा पापून नय कोन वाट्टुका कुडकेस नज्जा अशें आमी गोवां पीठ उब काडू दवरया. हाजे मेजरमेंट पुरो कितले म्हूण सांगून डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत दिला हांवें. गोवां पीठ एक आयदनांत दवरयेत नातल्या जाय जाल्यार आमगालांत बांदूं येता. फस्ट 5 निमिष व्हड उज्जार दवरचे आनी एक 15 निमिष सिम्मार दवरचे. तें आख्खो सम अंट न्ही येवन गुळो जाती गोवां पीठ. आतां हें कसं करचें म्हळ्यार एक फॉर्क दवरून तें गूळ मांडील पुरो चिके बेतून घेवचे आनी पीठ घालचे गाळ्या भितरी थोडे करून पोटेटो स्मॅशर आसा पळय ताजेन नातल्यार एक दोंड्यान की कपान की खंयच्यानय अशें करून स्मॅश करून गाळून घेवचें. तशी आमी उब काडलेलें पीठ पुराचें दुखून अशें करून गाळून घेवचें. तशें अशें करून पळय गूळ आसचे नज अशें करून गाळून घेवचें. अशें पुरो आमी उब काडलेलें पुरो पीठ अशें गाळून रेडी करून दवरचें. आतां न्ही चाकुलें पीठ घालूया. हें रेडी केलेलें पीठ ताका जावका जाल्यार तितलें मीठ आनी तीळ धुवन निस्तान काडलेलो काळ तीळ नाका जाल्यार जीर घालयत. हें सम भरसून घेवचें. मागीर लोणी घालची. लोणी सुरवेक बोट्टान भरसून घेवचें, काल्लोच न्हय बोट्टान भरसून घेवचें. मागीर आमी तावळ वांटून दवरलेलें उडदा पीठ तें घालचें. तें पुरें घालून समज मिक्स करचें. तें मिक्सी धुवन आशिल्लें उदक थोडें उदक घालून धुवन थंय दवरका रेडी करून. आतां पळय हें आमी भरसूया. उडदा पीठ सम भरसून घेवचें. चाकूल पळय विंगड रितीर करताची. तांदळा चाकूल करताची, नांचण्याची करताची, वरयेची, मैदाची पुरो ही गोवां पिठाची भारी टेस्ट जाता खावच्याक. ओग्गी करूंकय जाता. पळय थोडें उदक उणी जालां आतां हांव तें मिक्सी धुल्लें उदक थोडें हातान फापून घालता. घालून मोवाळ करून कालोवन घेवचें आनी मस्त वेळ दवरून हेजें चाकुलें पीठ केन्नाय कालयलें कुडलें चाकूल करूं स्टार्ट करूंका. चाकुले हेच्या भितरी ताजी तगड घालया आनी बोर चाकूल करया. चाकूल पिंड मस्त चाकूल ओटू पिंड दवरून हेज्या एक 2 गाणा तितली पिळची. मागीर तळू स्टार्ट करूंका. चाकूल केन्नाय अशी करूंका म्हण मी गेला अम्मान केन्नाय सांगचें. 3 सुत्त येवन सुरवे सुत्त स्टार्ट केलेला तेच जाग्यार लास्ट सुत्त ते एंड केल्यार चाकूल भारी चंद जाता म्हणचें. तशी करून अभ्यास जाला. वापस थंय आनी एंड करचें तेन्ना चंद येता ती. चाकूल आमकां खंयची जावका त्या तेलान तळून काडयेता. हांव हांगा नारलेलें तेल यूज केला. फस्ट व्हड उजार घालचें आनी चिक्कीसान करून ताजी तो फेण रब्बुताय सळसळ म्हणटाची ते रब्बुताय तळून काडचें. नुरी जाता भारी रुची जाती ही चाकुली. हो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार लायक कोन कमेंट कोन शेअर कराची आनी बेल बटन ओतविल्यार म्हगेल नवे व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्स तुमकां येता.